Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तुमका समजतांक बरो दीस मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतार आमकां लबलां जुवो सुवांजेल 20वा अध्याय वाक्य 2 to 8 म्हणसर. John chapter 20 verses 2 to 8. तवळती सिमोन पेद्रो आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेल्या सिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयाक फोंडांतलो कान व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेनाव. तेदुआ पेद्रू आनी तो आनी एकलो सीस समाधेसरसीन बायसन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रू प्रास वेग्गीं पावलो. ताणें बागवून तीळन पळयतना धरणीन पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन सीद समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदुआ समाधेसरसीन पयलें पावलेलो तो आनी एक सेसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी ताणें सतमनलें. आज जुवां विशयंत हें उतार आज आमकां तत्व बरयता ताचे विशय. आनी एकलो सीस म्हळ्यार तो तत्व ताचे विशयंच बरयता तो. आनी जेजूचो मोगांचो सीस आज पवित्र सभा ताचें स्मरण करता. आनी लांब आवक जियेल्लो सीस ताका मारतीरपण मेळूं ना. उरले पुरो सीस मारतीरपण तांकां मेळ्ळां, पूण जुवांक मारतीरपण मेळूं ना. जुवांक कित्याक म्हळ्यार दवरलो निमाणें आमच्या पुस्तकांत निमाणो एक बूक आसा, उगडपणाचो ग्रंथ, तो जुवां मारिफातच आमकां ह्या संवसाराक मेळिल्लो. देखून म्हाका दिसता ताका जिवंत दवरलो. जेजू मस्त संगती ताचे विशयी सांगल्या, हांवें येता म्हणून सर्व जिवंत आसता जे म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें गे म्हणून. म्हळ्यार सिसांक एक तांच्या मतींत आसलो हो सीस मरना म्हणून, पूण जेजून तशें सांगलें न्ही. पूण जेजूक मस्त संगती ताच्या मारिफात ह्या संवसाराक दिवंक आसलेले, देखून ताका जिवंत दवरलेलो. आनी आज जेजूचो मोगाचो सीस जुवांचें स्मरण आमी करता आसतना आज जुवांचो वांजेल आमी वाचल्यार सगळ्या जुवांच्या वांजेलांत मोगाचो वांजेल म्हूण सांगतात. मोगा विशयन सोर्स बऱ्यो बऱ्यो संगती आमकां आयकूंक मेळटात जुवांच्या वांजेलांत. जावंक पुरो जेजू सरसिनेची वाट, जावंक पुरो पवित्र आत्म्याची बासावणी, जावंक पुरो जेजू दाखवाल, जावंक पुरो कशें जेजू संवसाराचो उजवाड, कशें पवित्र आत्म्याचें काम, ताणें आमचो कितलो मोग केलो, पुरो संगती आमकां जुवांच्या वांजेलांत मेळटात. आनी जेजून बापा लागीं केल्लें मागणें 17वा अध्यायांत त्यो पुरो संगती आज आमकां जुवांच्या वांजेलांत मात्र ह्यो संगती मेळटात. देखून जेजून केल्लेलें मागणें दुसऱ्या खंयच्याय वांजेलांत ना, जुवांच्या वांजेलांत मात्र आसात. मस्त संगती कोणें बरयनातल्यो संगती जुवान बरयल्यात. आनी आज प्रत्येक जावन ताचे उतरी आमकां येता सांगता. उगडप आमी वाचल्यार आयज जे पयलें वाचप जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें, थंय आमकां वाचूंक जावं पयलो अध्याय 1 to 4 वाक्यां. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयंत उलयता. जिविताचो शब्द कोण? जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त विशयंत हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत कोणा कोणाच्यो खबरो आनी कितें उलोवच्या बदलाक जेजू क्रिस्त विशयंत उलोवंक आमी प्रयत्न करीचे आनी धैर्यान ते उलयचे उतार. कोणी जावन दितो, खंयच्याय धर्माचो आमकां मेळोवन दी, म्हज्या समया विशयंत हांवें उलोवंक धैर्यकान घेवचें. ताका आमी भियोव नजो, ताका आमी फाटीं सर नजो. तुजे तरी बडी काळजी न्ही बघता. कोणें आतां म्हळ्यार सगळें परिस्थिती बरी ना म्हणून, पूण ना, आमी धैर्यान उलोवंक जाय. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयंत उलयता. क्लियर सांगता जुवांव. आनी म्हणटा तो आमी आमच्याच दोळ्यांनी ताका आमी देखला. तो कसली साक्ष दिता पळय. हांवेंच म्हळ्यार आमीच ताका आमी देखला, आमी तो पळयला आनी आमच्या हातांनी ताका आपडला. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त खरोच नीज सोमी आनी सोडवूनदार म्हणून जुवांव आमकां परगट करता. तांणी ताका आपडला, तांणी ताचे कडेन उलयला, ताचे सांगता जेवल्यात कितें, ताचे सांगता रावल्यात ते. देखून जुवांव दिलेली जुवांवची साक्षत विशेष साक्ष जावन आसा. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो म्हळ्यार दुसरो आनी एक साक्ष आमकां गरज ना. जुवांव सांगलेले ते साक्षी ताचे विशयंत सांगलेले तें उगडापण, तें रेवलेशन सगळें जुवांवन केल्लें. हे सगळे संगती आमकां ताणें बरोवन गेल्यात.
जिवीत जिवीत संवसारी प्रत्यक्ष जाल्ले आमी देखले म्हूण सांगता तो. पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंत ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगट करता. जेजू क्रिस्त तें जिवंतपण आनी जिवीत आनी ससनाचें जिवीत असो ताका आमी पातयल्यार ताचे सांगता रावल्यार संपूर्ण एक भावार्थ जेजू थंय आमी दवरूंक शिकयचे. देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरून जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरून जियेता जाल्यार तुज्या जिवितांत कितेंच उणें पडोवंक साध्य ना. आज तूं कश्टांत आसाय, निराशपणांत आसाय, सलवणेंत आसाय, हाका कारण तुका भावार्थ ना. जेजू दुसरो पुरो संगती तूं करताय, जावंक पुरो आत्मीक संगती दुसरो पुरा करताय, पूण तुजें मोन तुजें काळीज देवाच्या उतराचेर ना. देखून आमी सगळें संवसाराचें कितें आसा तें पुरो सांडून ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरून आमी तें वचून तसो नियाळ करून आमी जियेता जाल्यार तूं तुज्या जिवितांत सक्सेस जाताय. तूं केदाळा फेलियर न्हय. तूं कित्याक तूं फेल जाल्यार तुवें वाचलेले उतार, तुवें खाणगेल्ले उतार, तुज्या काळजांत जोगोवन दवरले उतार ते केदींच निर्फळ जायना. इजाया प्रवाद्या मारिफात आमकां क्लियर पवित्र पुस्तक सांगता 50 आनी 5 अध्यायांत आमी वाचल्यार हांवें उलयलेले उतार कित्या खातीर हांवें धाडलेलें तें केल्या शिवाय म्हजे सस्तीन पाटी येना. ते फळ दिता आनी यथेश्ट फळ दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी जेजूय एंत पवित्रपणाची वाट दाखोवंक तो आमकां ह्या संवसारी आयिल्लो आनी ताच्या मारिफात मात्र म्हाका आनी तुका सासणीक जिवीत, दुसरो कोणा मारिफात ही सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत ना. जेजू क्रिस्त सासणाच्या जिविताची वाट तत्व आमकां क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आनी तेच पर आमी आचरण केली, संभ्रम आमी आचरण केलो जावयेत. पूण हर एक संगती आमच्या जिवितांत जारी जाता म्हणून पातयेल्ली स्त्री तूं कितली भागी म्हूण सांगलें एलिझाबेथीन मरियमाक. पातयेल्ली तितली पातयेन जेजूच्या उतराचेर आसा जे आमी जेजू सांगता जाल्यार जेजूचे उतर ते कार्य सतत ते निर्फळ जावन पाटी वचना, 100% फळ दिता. देखून ही संगती आमच्या जिवितांत हांवें बगलन मात्र तुमकां हांवें सांगेत. बगिनासतना काली वारार उलोवंक जायना ह्यो पुरो संगती. देखून आमी जियेता जाल्यार जेजूच्या उतराचेर पातयेनी दवरून भावार्थ दवरून भक्तीपण तेंत देवाच्या उतराचें भक्तीपण आनी आमचें आत्मीक कान जावन आसा देवाचें उतार, आत्मीक कान जावन आसा एवकरिस्त, आत्मीक कान जावन आसा आमचें मागणें. हें आमी सडयचें. कुडीचें कितें कान आसा तें इल्लें उणें केल्यार बारी बरें. आजकाल तें पुरो उणें केल्यार बारी बरें. तें पुरो तितलें गरजेचें म्हूण जाय. कूड तुवें बरी करून सांबाळचें, बरें करून जियेचें, बरें करून करीचें खंडी जावन. पूण ताच्याकी वर्तें कितें जावन आसा देवाचें उतर आत्मीक कान. आत्मीक कानान तूं वाडताय, आत्मीक कानान तूं जियेताय जाल्यार तुका कुडीची पिडाय ती चलता, तुज्या कुडीन पिडा उरना. कित्याक आत्मीक कान चड आसा जाल्यार त्या कुडीन खंयची पिडा शिडा रावंक साध्य ना. सुखान समृद्धीन जियेत. पूण आमकां सगळें करता पूण देवाच्या उतराचेर पातयेनी ना. देवाच्या उतराचेर आमी थरोली आमी ते जियेना त्या उतराचेर तेन्ना मात्र ह्यो पुरो संगती संवसारी प्रॉब्लेम सगळे येवचे आमकां. कित्याक आमी संवसारी जावन आसतना संवसारी प्रॉब्लेम येजेच न्हय मनशाच्या जिवितांत. देखून संवसारिता आमी मेकले जायचे. देवाच्या उतराचेर आमची नदर केंद्रीकृत करीचे. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करीचे. देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरीचे. देवाचें उतर आमी चड आनी चड वाचीचे, चड आनी चड नियाळ करीचे. तेन्ना मात्र त्या देवाचें उतर एक देवाचें उतर तुज्या जिवितांत जारी जाल्लें तूं पळोवंक शकताय. तुज्या कुटुंबांतले समस्या परिहार जावचे, तुज्या कुटुंबांत पिडा शिडा पयस वयची, तुज्या कुटुंबांत बरेंपण येवचें, तुज्या कुटुंबांत आशिर्वाद येवचे, तुज्या कुटुंबांत समृद्धी येवची, तुज्या भुरग्यांचें जिवीत बरें जावचें. हें सगळें देवाच्या उतरान मात्र म्हज्या भावा आनी भयणी. दुसरें कालें कितें केल्यार ओमतें उदारण केल्यार एक फावटी जायना. पूण आमी कितें करी जें आसलें तें करिना. जेजून सांगलेलें पयलें सोदा तुमी देवाचें राज, उरलेले सर संगती हांव तुमकां दितलो म्हणून. देवाचें राज सोदचें सोड न्हू, दुसरें पुरो आमी सोदता. देखून पयले सुवातेर राजेक निर्धार काण घेया. आमी देवाचें राज सोदया. देवाचें राज पवित्र पुस्तकांत आसा. तत्त पुस्तक आमी काण घेवया, तसो नियाळ करया. आज कशें जुवावन तो जेजूचो मोग अनुभव करून आमकां ताणें पुस्तकांत बरोवन दवरला. ताच्या 3 पत्रां आनी उगडापणाच्या ग्रंथांत आनी जुवावन हे कितल्यान पुरो ताणें बरोवन दवरलां पळय. जुवांचो वांजेल सगळे ते अध्याय मोगाचे अध्याय, ताची पत्रां मोगाचे अध्याय, उगडापण सगळें मोगाचें अध्याय जावन आसा. सगळें आमी समजून काण घेवन आज जुवांची परब आमी आचरण करतना आमचें जिवीत जुवां बरी जावचे खातीर आमी मागया आनी त्या वाटेन आमी चलया आनी ती वाटच आमी धरया. तित्त जिविताची वाट, तित्त समृद्धीची वाट.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची भातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कशें जेसो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मागीर मां बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.